अंदूच्या वर्सा गोंयांत काजूचें उत्पादन 50% परस उणें जालां. मात फुडले 15 दीस जर पावस पडलो ना जाल्यार काजूचें पीक आनीक 10% वाडपाकूय शकता. शेतकाऱ्यांच्या मागणेचेर कोड ऑफ कंडक्टा उपरांत काजी वयली आधारभूत किंमत वाडोवपाचे निर्णय जावपाक शकता अशें मत शेतकी खात्याचे संचालक नेविल आल्फान्सोन उक्तायले. अंदूच्या वर्सा गोंयांत काजूचें उत्पादन 50% परस उणें जालां. मात फुडले 15 दीस जर पावस पडलो ना जाल्यार काजूचें पीक आनीक 10% वाडूं येता. हवामान बदला खातीर काजूचो हंगाम फुडें गेला. शेतकाऱ्यांच्या मागणे वयल्यान काजीची आधारभूत किंमत 200 रुपया प्रति किलो करची अशी काजकारांची मागणी आसा. मात कोड ऑफ कंडक्टाक लागून सध्या हाचेर निर्णय घेवंक मेळना अशें शेतकी खात्याचे संचालक नेविल आफोन्सो हाणें व्यक्त केला. काजूचें यील्ड पळय ह्या वर्साक सरासरी आमकां 50% सुमार यील्ड मेळ्ळा. म्हणजे देंवलां, कमी जाला कंपेर्ड टू लास्ट 2-3 इयर्स एवरेज काडली जाल्यार आमी. आनीक आतां आनी थोडे उरल्या काजू सोंपूंक ना, डिलेय जाला काजू फ्लावरींग. सो इन द मंथ ऑफ मे म्हयन्या पासून काजू फुलतात आनी थोडे लोक अजून फुलायताय बी काजू. आतां पावस तरी पडूंक ना आनी थोडे दीस, आनी 15 दीस 20 दीस पासून व मे म्हयन्या पासून, जाल्यार एनादर 5 ते 8% सुद्दां उत्पन्न वाडपाक शकता. कित्याक लोक फुलायता न्हू, कित्याक लास्ट डिले जाल्ल्या तांचें उत्पन्न अजून चालू आसा थोडे कडेन. सो तशें सिट्युएशन आहा काजूचें सद्याक. So still there is a hope of increase up 50% to another 10% we can say. 8 ते 10% पासून आनी वाडपाचे चान्सीस आसा. अराउंड 60% कडे जातले ऑन एन एवरेज. आणि कोण बाकीचे ते कमी जाले तर फार्मर्स आर अफेक्टेड बिकॉज ऑफ लेस प्रोडक्शन. यील्ड कमी जालें ताचे फार्मर्स आर डेफिनेटली अफेक्टेड. फार्मर्स अफेक्टेड जाले न्हू. मार्केट रेटूय अराउंड 110-112 रुपीज इतलो मार्केट रेट मेळ्ळा बाजारांत. आनीक गव्हर्मेंट सपोर्ट लेस दॅन लास्ट इयर. बट गव्हर्मेंट सपोर्ट प्रायस ऑफ रुपीज 1,150 रुपीज पर केजी हो चालू आसा आमचो सपोर्ट प्रायस. आणि कितें आसा तुमकां डिमांड आयला इन्क्रीज करा म्हणून? ना, शेतकऱ्यांचो डिमांड आयला, सोसायटीचे डिमांड आयले आमकां, फार्मर्स सोसायटीचे डिमांड इन्क्रीज करा म्हणून. बट आतां कोड लागलेलो आसा न्हू, सो गव्हर्मेंट हॅज टू डिसायड इन्क्रीज करपाचो वो ना तो. बट फायनल डिसिजन गव्हर्मेंट घेतलो. बाय वेन इट इज लायकली? ना, आतां आमकां तशें कोड लागला म्हणटकूच आमकां तशें प्रपोजल घालूंकूय मेळना गव्हर्मेंटाक. कोड विड्रॉ जातकच जातलें. बट वी हॅव टू पूट सिजन इज ऑलरेडी ओवर न्हू. गोंयांत फळांच्या झाडां भितर सगळ्यांत चड जमीन काजूच्या लागवडी खाला आसा. गोंयांत 40 ते 50 हजार शेतकार काजीचेर अवलंबून आसात. खूब फार्मर आहा, 40-50 हजार फार्मर्स समोर आसा ते. फार्मर्स खूब आहा, कित्याक कॅज्यू रुरल इकॉनॉमी ऑफ गोंयची पळय गांवगिरी जी इकॉनॉमी आहा, इट डिपेंड्स ऑन कॅज्यू न्हू. चडशे दोंगराची जाता न्हू त्यो. यू गो टू केपें, सांगें, काणकोण, वाळपय, आनीक वाळपय खूब काजू आसा, पेडणें, बिचोली, थ्रू आउट गोवा म्हणटू. So rural economy is depend on cashew. सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नायका सेत, ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.